जेवणाच्या अमृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार फोंड्या हांगासरल्या पॅनोरमा रेस्टॉरंटान जे आसता आमचे किचन पार्टनर. पॅनोरमा रेस्टॉरंटाक 19 डिसेंबर 2024 10 इयर्स कंप्लीट जाला. ताका लागून आमच्या समस्त स्वाद आस्वाद टीमच्या वतीन तांकां खूब खूब परबी तशेंच तांच्या फुडच्या वाटचाली खातीर आमच्या कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. पॅनोरमा रेस्टॉरंट 10 वर्सांनीच गोंयभरान फामाद जाल्लें आसा तांच्या बेस्ट फूड आनी परफेक्ट पार्टी डेस्टिनेशना खातीर. आनी मुद्दम लोक हांगासर येता तांचे वेगवेगळे डिशीज हांगा ट्राय करपाक. आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट केपेचे एक कलाकार, एक तियात्रिस्ट. आपल्या कातरांनी तांणी फक्त गोंयकारांचीच न्हय पण गोंयच्या भायरच्या लोकांची मनां जिखल्यात. जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात. गोंयांत केप्यां रावपी लॉरी त्रावासो हो तियात्र बरोवपाक डायरेक्शन, अभिनय आनी कातरां गावपी म्हूण फामाद. कितल्याशाच दशकांची ताची तियात्र मळार कारकिर्द, मात ताच्या सोलो परफॉर्मन्सा खातीर आनी कोंकणी संगितांत ताणें दिल्ल्या म्हत्वाच्या योगदाना खातीर ताणें सगळ्यांत चड नामना जोडल्या. ताचे 60 मायज संगीत आल्बम उजवाडाक आयल्यात. लॉरीक एक प्रतिभावान लेखक तसोच डायरेक्टर म्हूण वळखतात. लॉरी फक्त एक बरो कलाकारच न्हय जाल्यार एक बरो मनीस म्हूण लोक ताची तोखणाय करतात. ताचें संगीत, सृजनशीलताय आनी कोंकणी माचे कडेन आशिल्ली ओड हाका लागून संवसारभर ताचेर मोग करपी लोक आसात आनी तांच्या काळजांत ताणें सासणा खातीर आपली सुवात तयार केल्या. लेट्स वेलकम आवर टुडेज सेलिब्रिटी गेस्ट, गोंयचे फामाद तियात्रिस्ट लॉरी ट्रेवेसो. हाय, वेलकम. कशें आसा? बरं आहा तुमी? हांव बरी. गुड, व्हेरी गुड. आनी तुमी येतकच आमी सगळीं जाणां आनीक व्हेरी गुड जाली म्हणटा तशी. हय. तुमी वेगवेगळ्या रोलान तुमकां पळयला सगळ्यांनी. सो हो रोल आज तुमी जे प्ले करपाचे आसा डेफिनेटली केन्नाच करूंक नासतलो. कुकींग केन्ना केल्या? लोक म्हणटा हांव हॉटेलार जेवत आसतलो म्हूण शोज करून करून. आयज कळटलें लोकांक. करता खरें घरा केन्ना केला? किचनान वता? तूं पळय गो आयज. तूं पळय. म्हाका दिसता लॉरी बाब किचनान वता की ना हो क्वेश्चन मार्क सगळ्यांकूच आसतलो. आनी तुमी सांगला तशें तियात्रांक वता तेन्ना भायरूच खाता. खावप जाता भायरूच चडशें. चड हय न्ही? भायरूच जाता. पळोवन मातशें कळटाय बी न्ही चड खाता. ओके, शोज वेगळे खूब जाग्यांचेर वतात. गोंयांतूय शोज आसता, गोंयच्या भायर, इंडियेच्या भायर वता. तुमचें कम्फर्ट फूड खंयचें? आमी चडशे ट्रॅवल करता UK, लंडन. सो गोंयकार आसता थंय भरपूर. आमचे गोंयचो लोक थंय सेटल जाला. सो गोंयचें जेवण थंय मेळटा. ओके, सेम टेस्ट आसता? इल्लो बरो आसता. बरो आसता? गोंयच्या पेक्षा बरो आसता? इल्लो बरो आसता. ओके, हें म्हाका खबर नाशिल्लें. इल्लो बरो आसता कित्याक म्हणटा हांव इन्ग्रिडियंट जे आसता ज्यो थोड्यो वस्तू त्यो थंय प्युअर मेळटाय सारक्यो. हांगा ते मिक्स बी केल्लें आसता. थंय तशें ना. आमी आतां म्हणजे एक फॉर एग्जाम्पल ऑन एपल इल्लो तो काळ जाल्यार तितलो खूड काडून सारकें बरें. तशें ना. थिंग कितें इल्लें थिंग सोय इतली बारीक पासून कितें आसत रिजेक्टेड. ओके, वायरड. पण जेन्ना आतां खंय वता तेन्ना चडशें कितें खावप जाता? सगळें आतां नुस्तें मेळटा, चिकन मेळटा, मटन मेळटा. तुमचें फेवरेट कितें? हांवें म्हणटा Fish तें curry गोंयकारां. rice. हांव जाणत आशिल्लें एक्सपेक्ट होच आन्सर करतालें की Fish curry प्रत्येक rice. आमी जेन्ना गोंयकारांक म्हणटा तुमचें फेवरेट फूड कितें म्हणलें काय ना? शीत कडी. सारकी गरजेची. पण आतां जेन्ना भुरगेपणाची यादी म्हणली जाल्यार आदी भुरगेपणान कितें खायत आयिल्लें म्हणजे कितें कसलें फूड आसतालें घरान चडशें? भाजीपालो चड. भाजीपालो चड? आमचे भुरगेपणार म्हणजे जाणटी रोयताली भाजी बिजी रोयताली. फ्रेश भाजी. हय हय हय. आनी तें पळोवपाक मेळना. आतां भुरग्यांनी भिंडा म्हणटी पयलें ना, पळोवंक ना तेणी. रिंटे बिटे पयले तेणी पळोवंक ना. सो ते आमी पयलें म्हणजे तो लोक त्या टायमार तें रोयतालो. भाजी मेळटाली आनी कितें जावं न्हंय आहा लागीं आहा जाल्यार नुस्तें धरून हाडलें, फ्रेश हाडलें. आतां तें मातशें मेळपाक डिफिकल्ट तुमी जाता. वताले फिशिंगेक बी केन्ना? सारक शुअर. तो एक टायम असो आसलो म्हणजे केन्ना एक शो मेळ्ळ्यार पुरो अशें जातालें. आतां पत्ते जालां. आतां केन्ना इल्लें रेस्ट मेळ्ळें पुरो अशें जाता. सो टूर आनी शोज चड जाले आतां त्या कृपेन, ग्रेस ऑफ गॉड. आनी म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकारांक मदीं तुमी सारके फामाद आसात. अशें भायर बी वता केन्ना लोक वळखता येतात फोटो बिटो काडपाक? हय कशें चालूच दिसता आहा. तेन्ना? मातशें बरें दिसता. हय हय हय. म्हणजे आपल्याला मनशां वळखून येवप, एक फोटो काडटा म्हणप. सो ते सेलिब्रिटी फील जाता. रायट, आसात तुमी सेलिब्रिटी. आनी हो शो आमचो स्पेशल सेलिब्रिटींची आमी फुडी सायड दाखयता. आनी आजूय कितें तरी आमी वेगळे पळयतले हांगासर. आनी पयलीं सांगलां खूब कडेन भोंवता आनी खुबशे कुझीन तुमी ट्रायूय केला आसतलो. सो आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर खंयची फेवरेट रेसिपी तुमी दाखोवपाची आसा जी तुमची फेवरेट आसा? हांव
सोफले करता आयज सोफले ओके टेंडे कोकोनट सोफले. ओके आणि जेन्ना उदळ विचारतले तेन्ना हेका तेका विचारून खंय खूब स्टडी करून आयला सो एक्सपेरिमेंट आमचेरूच काय केला पयली ट्राय बरें जालें जाल्यार पयलीं केला बरी जावना जाल्यार तुमची ट्राय. ओके सो सुरवात करूया आमी आजच्या ह्या आमच्या इंट्रस्टींग अशी रेसिपी आमी इंट्रस्टींग अशा पर्सना कडल्यान आमी शिकून घेवपाची आसा. हें उदक आडसराचें नाल्लाचें उदक मागीर तें आडसर सोलून हातून घातलें पळय हें ओके क्लीन करून मागीर मिल्क आनी मागीर चायना ग्रास आनी मागीर हो स्वीटनर. या ओके सो सुरवात कितें करपाचें हें पळय मिल्क. एक असो डिश जे तुमी जेवण एक अशें की तुमी केन्नाय खावं शकता म्हणजे खावपाक तुमकां तेजे टायमाची हेजी गरज ना. फेवरेट फूड खंयचें म्हणजे लोकांचें काय म्हाजें तुमचें फिश फिश ओके केन्नाय खावं शकता केन्नाय खंयचें फेवरेट फिश रांदून पासून दवरले लेपो लेपो ओ ते फ्रिजान पासून दवरले भायर काडलें गरम केलें खाल्लें केन्ना एनी टायम. पण चडशें तर भायरूच खावप जाता म्हणटात तुमी भायलें जेवण घरचें जेवण आनी भायलें ना जेवण ना खूब हय फरक आसता. ऑल द टायम वी आर मिसींग म्हणजे घरांतलें जेवण मिस करताय आमी बिकॉज आमी भायर चड भोंवप जाता शो डेली शो जाताय मागीर कितें जाता लेट 4-5 घरा पावप जाता आनी मागीर उठले पोतून रेडी जाले 3-4 म्हळ्यार पोतून भायर सरपा जाय आनी मोस्टली आतां शोजांक गेल्ले कडून कितें जाता ऑर्गनायज राहा ते रेस्टॉरंटान जेवण हाडून ते ऑर्डर करताय कितें जाय तें मागीर तेंच जेवचें पडटा एवरी टायम. चडशें तितून उरता आनी मागीर जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना अशें केन्ना किचनान वचून हय करपा जाय मातशें करता कळटलो तुका आतां. ओके दीस इज डन नाव. ओके 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 सो दूद आमचें हांगा गरम करून दवरला. हय हें आतां नाल्लाचें उदक आडसराचें. ओके हांव हे जे आमी हे आडसराची कातली काडली हितून घालता हातून घालता अशी आनी हें जालें गरम आमचें. गॅस दवरता मागीर आमी आतां हें पळय हो चायना ग्रास एड करपा हातून. सो ही रेसिपी कोणाकडल्यान शिकून आयला घरा घरा करतना पण घरा करतना तुमी केन्ना आसता फुडें आं आतां म्हाका शिकची पडलें तुमी आपयन हाडलं न्हू गो स्वीटनस सगळं. भुरग्यापणा पासून तियात्राची आवड हय सारकी. तेन्ना पासून चिंतिल्लें की डॅडी तियात्राचें आमचो जातलें तियात्र म्हणून नासतालो तियात्र कांतार म्हणटालो. ओके सो तांच्या कडल्यानूच इनहेरिट केलें तुमी हय आवड आशिल्ली. पण अशें आयकलां की जेन्ना तुमची जर्नी सुरू जाली तेन्ना खुबशे रिजेक्शनूय आयले. आय एम ऑलवेज रिजेक्टेड एवरीवेअर इज इट या सगल्याक मोस्टली आतां सिंगींग कॉम्पिटिशनाक भाग गेलो जाल्यार आरे हो येल रे हो येयला आमकां सतावपाक अशें असलें आसलें व्हडलें जजीस वा आसता ते व्हडले हो आनी आयज बाबा पिड्यार करतलो सगलें बट हांवें केन्ना होप सोडूं ना. बट आयज मुकोडे जे गोंयान एवॉर्ड जितले आहाय सिंगिंगाक ते मुकोडे आहाय वाव सगळे सगळे काबार आनी ना आनी इवन गव्हर्मेंटाचो युवा सृजन आहा तोय मेळ्ळो म्हाका मागीर 2 फावटी हांव ग्लोबल एवॉर्ड मँगलोर म्हणजे आख्खे संवसाराचे कोंकणी सिंगर आहाय ते येयल्ले थिंगा तितून मध्ये 2 फावट शिकलो. वाव हय 3rd टायम नॉमिनेट जाल्लो. हें सगळें जावपा कारण हांवें होप सोडूं ना. म्हाका दिसता बेस्ट हे की होप सोडूंक उपकारना. ओके आतां आमची ऑलमोस्ट जायत आयलां हें पळय आतां आमची चायना ग्रास आनीक हे आडसराचें उदक हितून मातशें घालपा जाय. हय पळय आसा न्ही. ओके इतले रिजेक्शन मेळटाले आनी तरी तुमी बाउन्स बॅक केले आनी आज सगळ्याक फामाद जाले. मेन सपोर्ट कोण हे सगळ्या भितर रेडी म्हाजो ओके हय कर बाबा तूं प्रायज मेळना जाल्यार जाता. ओ नायस म्हाका दिसता आजकाल सगळ्या भुरग्यांक ही गरज आसा की आमी पेरंट्स कितें चडशें करता रिजेक्शन मेळ्ळें की नाका सोडून दी. हय ना ना तशें जायना तुवें तुका कितें जाता तें करपाकूच जाय.
आनी म्हाका दिसता आमचो एपिसोड कसोच कंप्लीट जावचो ना जो पर्यंत आमी आमच्या मोस्ट अवेटेड आमचे जे सेलिब्रिटी आसा तांचे कडेन आमी कातार आयकून घेयना आनी आमचे हांगासर हे सगळे मेल्टींग जातलेत आमचे आयची डिशूय जातली पण आमी ताच्या पयलीं एक कातार तुमचे फेवरेट खंयचे ओके जेन्ना हांवें पयलीं स्टार्ट केलें आनी तेन्ना हांवें एक सॉंग म्हणलें इस्कॉलान आसतना आय वॉज इन 8th स्टँडर्ड आय थिंक आनी ते आमचो मँगलोरियन सर्गेस विल्फी रिमेंबर्साचें सो आनी आतां तें आयकपाक खातीर इजी दिसता बट म्हणपाक बरें टफ आसलें तेन्ना फर्स्ट टायम इन माय लायफ आय गॉट द फर्स्ट प्लेस त्या कांतराक हय मोग तुजो कितलो आशिल्लो हय हय पण ते म्हणटा चार लायनी मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलो लाभना म्हाका परतून जल्मा येतलो मोगा म्हणा फोंक तुका मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलो लाभना म्हाका परतून जल्मा येतलो मोगा म्हणा फोंक तुका मोगाचे आबरू काडी बोसोना उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी मोगाचे आबरू काडी बोसोना उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी वाव आणि खरें सांगू माझे फेवरेट कातर ॲक्च्युली फेवरेट कातर आनी आय एम रियली ब्लेस्ड म्हाका तुमचे कडेन आयकूंक मेळटा इतले सुपर्ब आय एम स्पीचलेस बरें जालें आमचें येस हातून 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 हॅलो हय ओके येस जालें हें आतां फ्रिजीन दवरपाचें ओके डन टेंडर टेंडर कोकोनट सॉफ्ले आणि चडशे क्रिसमस टायम बी तुमी हे करता हय सो म्हाका दिसता बेस्ट डेजर्ट आसा कित्याक क्रिसमस लागीं पावला आनी खूब जाणांक हे ट्राय करपाक सारकें सोंपें अशें सारकें सोंपें आतां हे सेट करपाचें कितले वेळ एक 10 मिनट फ्रिजीन दवरपाचें 10 मिनटां ओके सो आमचे आजचे हे चायना ग्रास आनी तेजे रोखडें तें हें जाता गुड जातलें ओके सो आजचे हे स्पेशल आमचे डेजर्ट आमी सेट करपाक दवरता आणि आमचो हो पयलो सेक्शन आशिल्लो स्वाद डिश आणि आमच्या सेलिब्रिटी गेस्टान आमकां एक स्पेशल हांगा डिश करून दाखयला पण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर कित्याक का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता Pride of Ponda Pen Aroma. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आणि आमी आसा आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर आणि वेळ जाला खेळ टायमाचो आमच्या गेस्टाक खेळ खेळपाक वेळूच मेळना पण आमी तांच्या बरोबर थोडे खेळ खेळटले हांगासर सोपीशी गेम आसा बाजारांत केन्ना वचप जाता मार्केटिंग करपाक मार्केटिंग करपाक ना ना टायमूच मेळना सो घरान फोन मारला तो हाडून दिता फोन मला हाडून दिता पण रेट्स खबर आसची ना कितें ती
पण पळोवया जस्ट तुमकां गॅस करपाक जाय रेट्स कितें त्यो आनी ह्यो price रेट्स जाय आयचे म्हाका? ऑब्वियसली प्रायज आसा ओके सो 1 किलो बटाट्याची रेट गॅस करा 5 रेंजीन आमी ओके म्हणजे 5 लेस 5 एक्स्ट्रा ते आमी okay. घेतली बटाटो 30 रुपीज किलो. बटाटो 30 रुपीज किलो म्हणून सांगला आजच्या डेटीन बटाटो आसा 50 रुपीज किलो तुमकां बी 30 रुपीजान दिता जाल्यार खबर ना आमकां ओके नेक्स्ट टोमॅटो 50-60 असतले. 50 की 60 की 55 सांगा 60. 60 45. 45 म्हारग दिता कोण तरी तुमकां भाजी ओके क्युकंबर किलो हय असतले 50 रुपया. 50 रुपया रेट आसा 30 रुपीज याद दवरा रेट आणि शेवटचे येस आयची शेवटचे कानो तो मोठो मागीर आता म्हारग दोळ्यान सारको तुका हाडटा तो प्रायस कोणी कातरता नाही आयडिया ना 80 रुपीज असतलो. 80 रुपीज Yes. 70 लागीं हा. या सो राईट ऑलमोस्ट काय आन्सर्स राईट दिला पण आम्ही समजू शकता की तुमकां वेळूच मेळना सो ताका लागून ओके कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुम्ही ही गेम जिखली आणि तुमकां एक स्पेशल फूड वावचर आसा फ्रॉम पॅन एरोमा रेस्टॉरंट आणि पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान आतांच 19 डिसेंबराक तेंच्यांनी 10 इयर्स कंप्लीट केला आनी ताका लागून हो स्पेशल एपिसोड आमी तांच्या खातीर दवरला सो रिक्वेस्ट करता रतीश नायक जे पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर आसा तांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो फूड वावचर दिवचो So thank you very much sir. Thank you very much. हाय हांव लॉरी ट्रेवासो पयलींच पावड्या पॅन एरोमा रेस्टॉरंटान पावलो आसा आमचे ह्या हाज्या निमित्तान पूण बरें दिसलें आमच्या ह्या रेस्टॉरंटाच्या ओनराक मेळोन आमी थोडे फोटो बिटो काडले भायल्यान वचून इट वॉज नायस आनीक केन्ना कितें आसता रेस्टॉरंटान गेल्यार वेटर आनी तेच उलयतात ओनर जबरचो येना उलोवपाक न्ही सो डावन टू अर्थ पर्सन आमकां मेळोंक गेलो स्पेशल आनी सगळ्याक वयर सगळ्याक दाखयलें बरें रेस्टॉरंट सगळ्यांनी येवचें हांवें सांगलां ताका कांय विडियोज करून हांव म्हज्याय चॅनलाचेर घालतलो म्हजें चॅनल चालू आसा गोंयांत 2 चॅनल आसा सो ताजेरूय हांव घालतलो म्हणून सांगलां ताका आनी सगळ्यांनी येवचें कित्याक आतां आमकां आनी आतां क्रिसमस लागीं पावला आनी गोंयकारांक आमकां विकाक 2 पावटी घराचे येयले जाल्यार 4 पावटी भायर जेवपाची संवय आसा आनी इट इज नायस त्या जेवणाच्या निमित्तान फॅमिली बरोबर मेवता अदरवायज हांव म्हज्या कामान बिजी फ्री आहा ते दिसाक चल भायर चल्ली जेवपाक खंय तरी सगळ्यांनी येवचें हें फोंडे बाजारान आसा बरें आनी पार्कींग बरें आसा म्हाका रोखडेंच मेळ्ळें पार्कींग हांव येताच आनी सगळो सरावंडींग बरें आसा वयर टॅरसीर गेले जाल्यार रियली ब्युटिफूल सारकें बरें दिसता सगळ्यांनी येवचें आनीक एक व्हडल्या काळजाचो ल्हान कसो मनीस ओनर ह्या रेस्टॉरंटाचो आमच्या फुड्यान आसा तो बरो येवकार दितलो बरी सर्वीस दितलो आनी जे गोंयकारपण जे कितें आसा तें हांगासर आमकां दिसती पडटलें पॅन एरोमा हातूंत सगळ्यांनी येवंक म्हजी विनंती देव बरें करूं ओके सो आमचो खेळ टायम हांगा सोंपला आनी वेळ जाला तडका विथ शेफ तड़का विद शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा राजू आणि राजू आपका स्वागत है और हमारे गेस्ट के लिए आज क्या बनाने वाले हो हम आज बनाने वाले क्रैब बटर गार्लिक क्रॅब बटर गार्लिक क्रॅब आवडटा हय तुमचीच फेवरेट डिश कितें म्हणजे क्रॅबान ना ना चडशे. ओके क्रॅब खाता आवड माझे लेपो सारक्यो आसता लेपो सोडित ना क्रॅब पण आज क्रॅब ट्राय करून पळया नाही, करूया, करूया, ओके करूया. सो क्या करना है और क्या क्या लगेगा ताजी दोंगी खंय गेले दोन्ही सगळे आसा जो क्रैब के लिए चाहिए सामान मैंने लिया लहसुन नमक और क्रीम अमूल क्रीम है वाइट पेपर बटर और क्रैब केन्ना क्रॅब बी धरून गेल्या हय हा हांव न्हंयची देगेर रावता गो ओके कुशावती आमकां तेगोन न्ही म्हाज्या घरा कडल्यान अच्छा सो म्हाजी संवय आहा नुस्तें धरपाची क्रैब बॉईल हुआ हो कैसे पता चलता है अभी कलर चेंज हो जाएगा कलर चेंज कलर पर चेंज हो जाएगा तर तू आता हे शिकून घे नेक्स्ट टाइम मागीर हे करून पळय घराकडे ओके तुका जर ऑप्शन दीत ओके तुका चॉयस पळया फूड चॉयसीस तुजे वडा पाव की रस ऑमलेट रस आमलेट खंय खावपाक वता खंय आवडटा खावपाक मडगांव मडगांव ओके
शेवपुरी की पाणीपुरी. पाणीपुरी पाणीपुरी ओके. पातळ भाजी की सुकी भाजी सुकी भाजी खंय आवडटा खावपाक? केपें अंबिका भवन. आवयस. आणि बिर्याणी की शीतकडी? शीतकडी शीतकडी. घरा. आणि घरा कडेन. गोड की तिखट? गोड गोड कितें आवडटा स्वीट? जिलेबी. जिलेबी वाव. ओके दॅट वॉज व्हेरी रँडम. आणि फिश खबर आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा फिश खंयचे आवडटा ते आतां लेपो. तियात्र हे सारकें तुमच्या रोगतान भरला. सो एज अ डायरेक्टर एक्टर कांतारा म्हणटा म्हणजे तुमी खंयचो रोल चड एन्जॉय करतात? कांतारा या सिंगींग हय एक्टींग करता हांव सगळें करता बट सिंगींग इज माय सिंगींग चड आवडटा. हम इसको पानी निकाल देंगे इसको. और ये बटर गार्लिक क्रैब का ही कर सकते हैं या कोई और कुछ? हाँ उसका भी है. हाँ प्रॉन्स का भी रहता है. हाँ प्रॉन्स बटर गार्लिक, चना बटर गार्लिक, स्क्विड्स. हाँ स्क्विड बटर गार्लिक. लेपो का नहीं कर सकते ना? नहीं लेफा का नहीं. लेफा का नहीं. फिर डालेंगे बटर. इसमें ऐड करेंगे गार्लिक. क्रैब्स डालना है. अभी ऐड करेंगे क्रीम. हाँ अमूल फ्रेश क्रीम. हल्का पानी डालेंगे. क्रॅब बटर गार्लिक केन्ना खाल्ल्या? ट्राय केली? अभी ऐड करेंगे हल्का नमक. हल्का सा वाइट पेपर. वास बरो येवपाक लागला. टेम्पटिंगशें दिसता न्ही? करतना केन्ना पळोवंक नाशिल्लें आसतलें न्ही हें? खाल्ला खूब फावटी. म्हाका असो इंटरव्यूज बी भरपूर दिला पण कुकिंग शोन फर्स्ट टायम. डिफरंट एक्सपिरियन्स. ओके सो आमचे आजचे क्रॅब बटर गार्लिक तयार आसा आणि आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी आस्वाद सेगमेंट आसा त्या सेगमेंटान आमचे आजचे गेस्ट हे डिश ट्राय करून पळयतले आणि त्याची टेस्ट सांगतले. पण त्याच्या पयलीं आमच्या गेस्टा बरोबर आमकां खूब उलोवपाचें आसा. सो राजू थैंक यू सो मच. आपने फिर से एक बार बढ़िया सी डिश बनाना सिखाई हमारे गेस्ट को और हमें. थैंक यू सो मच. थँक्यू राजू भाई. आमचे आजचे दोन्ही रेसिपीज आजचे दोन्ही डिशीज आमचे तयार आसा आणि आमचे गेस्ट आसा तांकां आमी अशें सोडूंक शकना. हांच्या बरोबर खुबश्यो गजाल्यो करपाक जाय. आणि तुमचो फेवरेट रोल जे आज पर्यंत तुमी प्ले केला तो खंयचो तुमकां अजुनूय मेमोरेबल सो आसा तियात्रान तियात्रांतलो? ॲक्च्युली हांवें सगळे रोल केल्या बट थोडे म्हाजे तियात्रान हांवें जाणट्या बापायची भुमिका केल्या ती बरी जाली. गूड आसा. हय हय. खंयचो मेमोरेबल मुवमेंट जेन्ना तुमकां खंयचो तरी फॅन येवन एप्रिशिएट केला? कोण म्हाका पेंजीम शो जावन येवन विचारपाक लागलो म्हणजे मातशें आमची घरा येता. हांवें म्हण घरा ना लागीं रे आमी थिंगाच. हांवें म्हण ना आनी केन्ना येवचें. सो तो 7-8 पावटी तरी येयलो म्हाका आपोवपाक. मागीर आमचो दुसरो डायरेक्टर आसा तो वच रे एक दीस सद्दां आपोवपाक येता. सो हांव थंयेर गेलो. म्हणजे घरान आख्खे घरभर म्हजे फोटो लायलो आसले. 46 पिक्चर्स व्हडली 46 टोटल तेणें लायल्ली. बिगस्ट फॅन. हय तें एक जालें. मागीर आनी कोण म्हाका म्हणजे हिंगा आरपोरा तियात्र चलतालो ते वाटेन ते कोण म्हाका मेळपाक येयले आनी मग उलयलो म्हजे कडेन आनी आपूण तुजो फॅन आनी अशें तें सगळें सांगलें म्हाका. नंतर शर्ट घातलेलो लांब हातीचो असो. तेणें हात वयर काडून दाखयलो हिंगा लॉरी म्हूण नांव घातलें.
आख्ख्या जातीचेर व्हडलें म्हाका दिसता जेन्ना पर्मनंट अशें. म्हाका दिसता अशें जेन्ना एप्रिसिएशन मेळटा तेन्ना एका कलाकाराक तेज्या शिवाय आनी कांय नाका आसतलें. आनी आमी जेन्ना फर्स्ट टायम आतां लॉरीक मेळ्ळा हांव आनी आमी ओदो पसून उलयता पण सच अ डावन टू अर्थ पर्सन. आनी फर्स्ट म्हणल्यार आमी जेन्ना विचारले प्रोग्रामाक येता रोखडेंच इन्विटेशन आमचें एक्सेप्ट केलें. सो ताजे वयल्यान कळटा की तो खरेंच इतलो बरो कलाकार की खंयच्या क्षेत्रांतल्या कलेक तो तितलोच वाव दिता. आणि एक कातार आमी आयकले आनी म्हाका दिसता एक कातार आयकून दिल नहीं भरा म्हणू शकता. आमकां आनीक आयकून दिसता, आमच्या सगळ्या टिमीक आयकुपाक दिसता. सो तांच्या रिक्वेस्टा खातीर एक कातार तुमी कंपोज केल्ले. ओके. म्हाजे तियात्रांतलें म्हणटा बट तियात्रांत तें हांव म्हणना, तियात्रांत आनी कोण म्हणटा. सो हांव तें म्हणून दाखयतां. एक वन सॅड सॉंग, स्मॉल सॉंग. ओके. एक चेडूं तेका रेस्पेर आसता एक गुरजे कडेन, त्याच वेळार तेका न्हवरो सोडून वयता. सो तेन्ना ते कांतार म्हणटा, तें म्हणटा मोगामी केलो जुरामेन दिलो कुर्सा मुखार दिल्ली बास मोजी सावळी जावन भोवो म्हज्या सांगाताक रावो देखून तुजेर दवरलेलो विस्वास पळोवन तुजो स्वभाव मातूय नासलो दुबाव काजाराची सगल्याक पडल्या दास कशें तोंड घेवन भोंवतेली लोकांक कितें सांगतेली जिविताचो केला विद्वास केन्नाच वायट तुका मागची ना सदांच तुजें बरें जावं पूण काळजान ह्या म्हज्या मोगाच्या हांज्या तुजेंच कांतयलां पळय नांव विस्वासाची दोरी तूं ठोयली सोजमोनाकूय मारू दाव तुवें फटयलें म्हाका हांवें फटोवंक ना तुका सदांच तुजें बरें जावं बोगूस केल्या जाल्यार चूक आयज उमटोन पडटा रूख गोडटा तोरये मारून दाव. प्रत्येक उतर सामकें अशें काळजा पर्यंत पावता. ताका लागूनच म्हाका दिसता लॉरी बाबा आज सगळ्या गोंयकारांच्या काळजान बशिल्लो आसा. खरेंच खरेंच खूब सुंदर. आणि ह्याच कातारा बरोबर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि रोखडीच परत येवया आमच्या शेवटच्या सेगमेंटात. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आणि आमी आतां पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी आजचे दोन्ही डिशीज आमचे टेस्ट करून पळयतली. आणि हे सेगमेंट आसता आमचे आस्वाद. आणि आता आमकां जॉइन जाला पॅन एरोमा रेस्टॉरंटचे ओनर रतीश नायक. आणि आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आमचे बरोबर आसात. आमकां इतले रुचीक अशें हांगासर आमची रेसिपी करून दाखयल्ली आसा. रुचीक पयलींच म्हणटा की रुचीक आसतली खबर आसा आमकां. ओके. आणि सगळ्यांक पयलीं आजचे हे डिशीज टेस्ट करच्या पयलीं पॅन एरोमा रेस्टॉरंट तुमच्या एंटायर टिमाक आमचे कडल्यान खूब खूब परबी आणि तुमच्या फुडच्या वाटचाली खातीर आमचे कडल्यान खूब खूब शुभेच्छा. रतीश बाब बरें दिसलें तुका मेळोन. आनीक पण हांव मातशें चिंतूंक पडलो हें सगळें मरीन लायन सोडून मरीन्स कितें आहा तें सोडून तूं कुकिंगान आनी रेस्टॉरंटान अशें कितें. पयलीं तुमकां हांगा आयिल्ले बद्दल तुमकां आमी थिएटरांनी पळयताले, टीव्हीचेर पळयताले. तुमी हांगा आज आयले ते तुमच्या खरेंच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी विचारलें तशें म्हणल्यार आज बोटीर आमी कितें आसतालें म्हणजे आउट एट सी म्हणजे दर्यान आसतना असो ती हेंच चिंततालें की हांव म्हाज्या जगण्यान कितके लोकांच्या जिवनान फरक पडटा आनी हांव तें फक्त बोटाचेर मितपाक शकतालो. त्या खातीर म्हणलें समाजा खातीर कितें तरी करपा जाय अशें म्हाका दिसलें. आनी मागीर हांव रिसर्च सुरू केली की आमकां कितें गरज आसा स्पेशली फोंडे. हांव फोंडेचोच म्हणटे. आनी तेन्ना म्हाका एक कळ्ळें की आमकां फोंडे जेवणाक बरें रेस्टॉरंट ना. आयदर पणजे किंवा मडगांव वचचें पडटा. त्या खातीर मागीर प्लॅन केलो आनी मागीर लकीली ही जागा मेळ्ळी म्हाका. म्हाज्या भावान दाखयली. आनी दीस वॉज लायक म्हणजे जंक यार्ड शी आशिल्ली एबंडंट. पूण ताका हांवें रिस्ट्रक्चर केली
माझ्या स्वताच्या प्लॅनान आणि तुम्ही जे आता पळयता तो माझा ओन प्लॅन आसा ते ते तशें मागीर अरावंड आतां 10 वर्सां आमी कंप्लीट केल्यात आणि हे 10 वर्सां कंप्लीट करपाक प्रुडंट मिडिया, सारिका शिरोडकर, आमचे कस्टमर्स आणि एवरीबडी कोणी जो असोसिएटेड आसता आमच्या एका रेस्टॉरंटाक तांकां सगळ्यांक हांव मना काजा पासून देव बरें करूं म्हणटा. आणि म्हाका दिसता आतां पॅनोरमा रेस्टॉरंट हे फोंडेंतले नंबर 1 रेस्टॉरंट जाला आणि फोंडेचेच न्ही म्हाका दिसता गोंयांतले म्हणू शकता आमी. ओके, सो आजची पॅनोरमा रेस्टॉरंटची एक स्पेशल डिश तुमच्या खातीर हांगासर तयार केला. सो तुमी ती टेस्ट करून आमकां सांगा ही कशी जाल्या ती. क्रॅब तुम्ही बटर हात गार्लिक यूज केल्यार जाता. हातानं काडटा तें हांव. हातीनूच केल्या बरी. क्रॅब्स हातीन खावपाचे. जस्ट राजू भाई, राजू म्हणतो तू. हय राईट. अच्छा वा, कस इट्स अ परफेक्ट टेस्ट आणि प्रत्येक डिश हांगासर आसा तो परफेक्टूच आसता. आणि आजची आमची स्पेशल आणि एक डिश आसा टेंडर कोकोनट सुफले, ते आमी ट्राय करून पळयतली आणि ही आमच्या स्पेशल गेस्टान हांगासर केला. सो तुमी ही टेस्ट करून पळयात आनी सांगात की कशें जालां ते. तुम्ही आज खाऊन पळयात ही. तुम्ही केला न्ही स्वता? एकदम स्वादीक जाला. सुपर्ब टेस्ट. म्हणजे टेन्शन आयिल्लें न्ही बरें जातली की ना ती. अशें आयिल्लें. परफेक्ट टेस्ट आणि आख्खो वेळ बिझी आसता, तुमकां स्वता खातीरूच टायम मेळना, तरी आसतना तुमी आमच्या खातीर टायम काडलो, ताका लागून खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. आणि तुमचे फुडेचे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आसा ताका लागून तुमकां खूब तुमकां विशीस आमचे कडल्यान. खरेंच बरें दिसलें तुमचे बरें ही सगळी एंटायर शूट करतना. आमी खूब एन्जॉय केलें आणि खरेंच तुमकां देव बरें करें म्हणून तितलेंच कमी. आणि तुम्ही मुद्दम आयले ताका लागून पंचामृता कडल्यान तुमकां एक स्पेशल गिफ्ट हॅम्पर आसा. सो रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा पंचामृताचे, तांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हो हॅम्पर दिवचो. देव बरें करूं. या हे हांवें पंचामृता म्हणटा ते जायते आयकलां, ताचे जायते प्रॉडक्ट येतात. सगळ्यांनी घेवचे स्पेशली फॉर हेल्थ रिजन ते घेवचे आनी यूज करचे. देव बरें करूं. जेन्ना एक कलाकार आनी जावं एक धंदेकार एकठांय जाता तेन्ना तांचो बरो मेळावो जाता. पॅन अरोमा हें रेस्टॉरंट फोंडेच्या गांवांत आसा. आमची मुलाखत जाली आनीक एक नवो इश्ट कसो म्हाका मेवलो. ह्या फोंडेच्या गांवांत हे रेस्टॉरंट तुमी जरूर येवचें आनी तुमी आयल्यार निराशी जावचे नात. इतलो बरो मनीस आनी बरें टेस्टी फूड हांगासर मेळटलें ही आशा हांव म्हज्यान दिवपाक जाता. परत एक फावट आमचे आख्खे टिमीचे नांव तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आजचे आमचे गेस्ट हांगासर आयले, आमकां इतली बरी उतरांनी आमकां एंटरटेन केले आणि तशेंच आमकां बऱ्या पैकी आजची ही डिशूय आमकां दिली. ताका लागून परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागात रोखडीच मेळटली आमी अशाच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.